राज्यात सेगीत 3 दीस पडपी उटंगराच्या पावसाक आनी वादळी वातावरणाक लागून बेती हांगसर एका पोरण्या घराची वणत कोसळ्ळी. ह्या घडणुकेत घरात रावपी मिलन पाटील ह्या 62 वर्साच्या बायलेक मरण आयलें. शेजाऱ्यांच्या म्हणण्याप्रमाण ही घडणूक शुक्रारा रातीक 8:30 ते 9:15 मजगती घडल्या आसुये. आरडीएक्स गोवा खातीर बेतीच्यान गौतम शिरोडकार. कितल्यांक सुमार इन्सिडेंट जालो? I don't know. My husband was telling की 8:30 9:15 9:15 त्याने म्हणले 8:45 त्याने फकत आवाज आयकले की झाड पडला भशेन आनी ताका कळोंक ना, तो न्हिदोंक गेलो. मागीर हांव जेन्ना येयलें तेन्ना 9:15 आय रीच तेन्ना तो म्हणूंक लागलो की 10 सुमार म्हाका सांगला तो. हांव येवंक पयलीं ताका जेवण बी दिता न्हू, पयलीं हांव ताका जेवण दिले नंतर तो म्हणूंक लागलो की ते झाड बी पडला दिसता, मातशें फाल्यां सकाळीं वचोंक पळय. आय सेड ओके, डोंट गो नाव म्हणूंक लागलो कित्याक पावस पडटालो. मागीर सकाळीं परतून म्हाका रिमाइंड केलें. देन इट वॉज अबाउट आफ्टर 8 म्हाका परतून तेणे उडास केलें, बॉस आनी मातशें पळय म्हणून. हांव वचोन पळयता तर अशें जालां. मीन्स सगळें पडलेलें. आमकां दिसलें ती ना म्हणूंक न्हू, कित्याक ती सदां आसता अशें ना. देन मागीर हांव फोन करपाचें आसलें तेन्ना तिचे फोन येयला संगीताची विचारपाक की आमी सेफ आहा की ना. म्हणलें आमी सेफ आहा. ती एकटीच रावताली थंय? एकटीच रावताली. ओके. कितली एज आसली तिची? Maybe 65. Exactly, I don't know. नाव कितें? 60. मिलन पाटील. केन्ना हांव सांजची येयली की ताका हांव पळयतालें लायट आहा की ना. लायट आसा म्हणजे ते आहा. तूं काल म्हाका लायट दिसोंक ना भायर. म्हाका दिसलें ना म्हणून. तुमी हांगाच नेबर तेंचे? आमी हांगा रावता न्हू. आमी पास्ट 38 years. 1982 आमी रावता हांगा. हांव आनी म्हाजे घोव आनी भुरग्यां सगळीं. आतां ते ना, आतां भुरग्यां लग्न जालीं गेलीं न्हू. आतां हांव आनी म्हाजो घोव रावता. ही इज अ हँडिकॅप मॅन. सो ही कुडंट गेट अप बिकॉज ही वॉज इन द बेड न्हू. 7:30 he goes to bed. So he told me. But from front you can't see anything unless until you go. And हे सगळे भरलेले उदकान. This portion was filled with water. So couldn't go. If there was no water, I could have gone and seen. But कळना. When you go there, जेन्ना थंय गेले तेन्नाच कळटा. डोर ओपन असले आणि ते लाईट येताले न्ही, तेन्ना आमले एकदम दिसले माती पटवून भायर सोडून पयल्या.